गोंयकारांक ऑपोजिशन सदां युनायटेड जाय, तुमकांय जाय आनी सगल्यांकूय जाय आनी तेका लागून आमी सदां युनायटेड आसतलेच. वॉट एवर यू ऑल सी आउटसायड आय आनी एक पाट सांगू. सो लेट अस नॉट कन्फ्यूज द होल सिट्युएशन बिकॉज वी जस्ट हॅव अ 2 डे सेशन. काल कितें जालें तें पळयलें तुमी. आज एक दीस मेळटा, आज एक दिसान सगळें उलोवपा जाय. हें रिकॉर्ड करपा सारकें आहा, रिकॉर्ड केलें तेमी एक दिसा सेशन करून, पूण हें रिकॉर्ड करून आनी हें रिकॉर्ड दवरून सफर कोण जाता? सफर जात गोंयकार, सफर जात कोण? आम आदमी जो आहा, आम जनता जी आहा ती सफर जाता. हे एक दिसा भितर आज जाय तें पास करतले, जाय तें उलयतले आनी काबार करतले आनी वयतले. सो गव्हर्नन्स सफर्स. आज बेजीक मुद्दो जो आहा, आज आमचे असले आज पॉलिटिक्सांत कित्याक भितर सरले? इन ऑर्डर टू इम्प्रूव गव्हर्नन्स, टू इम्प्रूव सिस्टम्स. एक दिसा भितर सिस्टम हें जाता, एक दिसा भितर उदरगत जाता सगळ्यांची? जायना. सो दिस इज वॉट इज हॅपनिंग टुडे एंड वी ऑल मस्ट युनायटेडली बी देर टू रेज द वॉयस. आमी आज जे भितर उलयताय, जे आम उलयतले जे इश्यूजाचेर, यू ऑल हॅव टू ब्रिंग इट आउट more aggressively rather than being with this government and rather than trying to corner us and ask us कितें जातलें.